de Canubiravia. Missaji Tesawa Organizon Miss Petitat Neola Diana Ya Zelma de Shaudasak Toshens Sonia Natasha Desa Maxim Tellis Alan Vivian D'Souza Joel Saldana Leo Lavita Briston Mario Rodriguez Sonia D'Souza Anil D'Souza Anikuta Mumbai, Estlin D'Souza Mumbai, Sanit D'Souza Tokot, Adrian D'Souza Gladden Anikutam, Earl Chris D'Souza, Priyanka Fernandes, Sylvia D'Souza, Jizubalkar Gonzalez Petitat, Christine and Clara Quadras, Michael D'Souza, Helen D'Souza Anikutam, Hong Kong, Shanti Pereira, Mary Fernandes Anikutam. Pratek ira de basun Miss Petitat, Melvin D'Souza, Santosh Menezes, Anik Jacinta Rebello Anikutam. Devadin Salya, Dorothy Saldana, Ichat Megadir Miss Petitat, Derek and Priya D'Souza Anikutam, Jerome and Francis Carlo Anchat Megadir Miss Petitat, Patrick D'Souza Anikutam, Anthony and Benedicta Brax. Anchat Megadir Miss Petitat, Mabel D'Souza, Kutmaja Sirlia Sir Bavar Tembason Miss Petita, Mabel D'Souza, Devadizolia Roshan D'Souza, Bangalore, Toshens Nelson Cardoza, Hachat Megadir Miss Petita, Thomas and Celine Cardoza, Anna Maria and Sebastian Baptist Kutina, Apolline and Julian Sebastian Dicuna, Santan and Eugene Pinto, Anchat Megadir Miss Petitat, Wilmet Roshan Correa, Isidore and Lucy Machado, Anchat Megadir Miss Petitat, Christine and Clara Quadras, Egbert Fernandes, Anchat Megadir Miss Petitat, Christine and Clara Quadras, Florine and Antonia Tellis, Anchat Megadir Miss Petitat, Paul Tellis, and Pratek Sam, Blood Cancer Ori, Terra Versanso Burgo Aspatren. Asa आणि आमच्याकडे मागोंग सांगला ताजें नांव विनोल सल्डाना या मिसा वेळार प्रत्येक तरान ताचे पासून आमी मागची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो जेजू बाळकाच्या भक्तिकानो जेजू बाळका अर्गां दिवंक ताचे ससाय जोडूंक आमी हांगासर जमल्या आस्तावन जेजूच्या येण्याक
आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या जल्माच्या दिसाक तयाराय जावन 9 दिसाचे नोवेन देवस्तुती सुरू करता. आनी ह्या 9 दिसांनी आमी आयकुची वाचपां सोडाव जावन पोरना तसलें वाचप प्रवादीन सांगिल्लें सोडूंदरच्या जल्मा विशीं तें कशें जारी जाता म्हणलें तें वांजलांती आमकां आयकोंक मेळटा. आज पयलो दीस नोवेनाचो पयलो दीस आयच्या पयले वाचपांत आमकां जुदाक ताच्या कुळयेक कशें देवान विंचलें कशें ताका बेसांव मेळ्ळें आनी तशेंच तें बेसांव जेजूच्या जल्मा मारिफास कशें जारी जालें. जेजू जुदाचो कुळयेचो दाविदाच्या त्या गोतांतलो आनी अशें जेजूकी जुदाच्या कुळयेंत एक जागो मेळ्ळो. कसली जावन असली जुदाची कूळ ती आयच्या वाचपांनी आमकां समजणी मेळटा. तर क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करून आसतना ह्या 9 दिसांनी आमी आमची लागशिल्ली तयारी करया. जें कितें प्रवादीन सांगिल्लें तें नवे तेस्तामेंत रुजू जातना आमच्या जिवितांत थोडीपणी बदलावण जावन क्रिस्ताच्या येण्याक आमी अत्रेगान राखून रावूं जाय आनी तो येत आसतना आमी संतोशान ताका स्विकार करूं जाय. ही चिंतना आमच्या मतीं दाटून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. आमचें उणेपण, आमचीं पातकां, आमचें अस्खतकाय सकट आमच्या मतीं हाडया. जें कितें आमी देवा विरोध आनी आमच्या भाव भयणी विरोध केलां त्या सर पातकां खातीर आमी आतां तांचे कडचे बोगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बाकी सदांच हांव फार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा, मनशा कुळाच्या रचणारांनी सोडून दरा. तुज्या एकल्याच पुतान एका नित्यांक कुवारी कुशीन मनशा सेम घेवंक तुजी कुशी जाली. आमच्या मागण्याक दयेन खान दी. आमचे मनशा सेम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देवसेंबाची आमकां भागीदारां करूं. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुजे भाव तुका वाकणटले. तुज्या दुस्मानांच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले. जुदा एक शिवांचे पील शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय म्हज्या पुता. पारोत करून तो बसला
एक शिवाम परी आनी एके शिविनी परी. रायाळ धांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय. देवाचे उतर हें. राय कुवर जावन आसल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तूं तुजे परजेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती खाल चलोवन व्हरूं. आजच्या दिसांनी नीत बसतली उदक शांती सस्ताक वाचतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयल्लो गांव तुज्या लोकां पासोत न्याय नीतीक सरी जावं शुभमपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत कन्न दी. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. आजच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदक शांती सस्ताक वाचतली. आजच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदक शांती सस्ताक वाचतली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सगळ्या बगेवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुमिया. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापूय.
इजाक जाकोबाचो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनीक जेराचो बापूय. थामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोनो आरामाचो बापूय. आराम अमिदाबाचो आनी अमिदाबाद नासोनाचो आनी नासोन सालमोनचो बापूय. सालमोन बोवाजाचो बापूय राहाब ताची आवय. बोवाज ओवेदाचो बापूय रूथ ताची आवय. ओवेद जेस्सेचो आनी जेस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सालमावचो बापूय उरियाची बायल सालमोनची आवय. सालमाव रोबामाचो. रोबाम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योजोफाचो. योजोफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज एजाकियाचो बापूय. एजाकिया मनासेचो. मनासे आमोसाचो आनी आमोस जोसियाचो बापूय. जोसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाच्या बंदडेत उपरांत येकोनिया शलाल्तियेलचो आनी शलाल्तियल जेरुबाबेल बापूय. जेरुबाबेल अबियुदाचो. अबियूद एलियाकीमीचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकिमाचो आनी आकीम एलियुदाचो बापूय. एलियूद एलियाजराचो. एलियाजर माथानाचो आनी माथान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीन मरी आनी मरी तावन जल्मलो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त. अशें सोर मेजून अब्रामा थावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो. दावीद थावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाच्या बंदडे थावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचें उतर हें मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी जेजूची वंशावळ वाचली. हे सगळ्या वंशावळींत 42 नांवां आसात. म्हणजे अब्रामातावन जेजू पर्यंत जुजे पर्यंत ही 42 नांवां. वांजेलांत जेजूक दाविदाचो पूत म्हणटात. तशेंच जेजूक अब्रामाच्या संततींतलो अशें म्हणटना आयची देवस्तुती पयले दिसाची वाचपां, नोवेनाच्या पयल्या दिसाची वाचपां जेजूची वंशावळ कशी जाली, ह्या वंशावळीन कोण कोण आसले, कितले बरे मनीस, कितले फातके मनीस आसले, हें सकड आमच्या मतीक येता. आयच्या पयले वचपांत आमी आयकलें जाकोब जुदाक ताचें बेसांव दिता. केदाळे बापायन मालगड्या पुताक ताचें बेसांव दिवचें अशें म्हणटना जुदा मालगडो पूत न्ही जाकोबाचो. मालगडो पूत दुसरो ताल्लो. ताचे तशेंच मालगडो पूत रुबन आसलो आनी तशेंच मोगाचो पूत जुजे आसलो. तांकां दोगांयकी हें बेसांव मेळना, बदलाक जुदाक मेळटा. अशें पात्रियार्काच्या त्या 4-5 नांवांनी मालगडें बेसांव, मालगडें दिवचें तें बेसांव मालगड्या पुताक मेळना. अब्रामाचो मालगडो पूत, मालगडो पुताक तें बेसांव मेळना, बदलाक इजाकाक मेळटा. इस्मायल तो मालगडो पूत, ताका मेळना. इजाकाक 2 पूत आसले, जाकोब आनी एजो. एजो मालगडो पूत, ताका मेळना, जाकोबा मेळटा. जाकोबाक 12 जाणां भुरगीं आसलीं आनीक 12 जाणां पैकी जुदाक हें बेसांव मेळटा. आनी जुदा उपरांत आमी पळयता सगळी स्त्रियो
आनी सगळी स्त्रियो पातकी स्त्रियो इस्रायल परजेचे न्हय आसुल्ल्यो त्यो आनी तांच्या मारिफात देव ताच्या पुताच्या वंशावळींत एक जागो दिता. पयली स्त्री जावन आसा तामार. तामार जुदाच्या पुताची बायल, पूण तो पूत देवा विरोध गेल्ल्यान देवानच ताका काडलें. ताका भुरगीं जावनात. त्या देखून तामार एका स्त्रियेचें रूप घेवन आपल्याच मावा लागीं पाताक आदरून एक ताका जोवडीं भुरगीं जातात. आनीक तांचो पूत फेरेस. तशेंच ताजे उपरांत राहाब आनेकली प्रद्वरी स्त्री. तिच्या मारिफात बोवाज म्हणलो एकलो तिका जल्मता. आनीक अनेक स्त्री आसा रूथ. ती एक परदेशी स्त्री, नाओमीची सून. आनीक ती काय जल्मता ओबेद म्हणलो अनेकलो जेजूचा वंशावळींत आसुल्लो अनेकलो मनीस. आनी माणे दावीद राय उरियाच्या बायले संगी बेसेबे संगी पाताक आदारून साल्मांक जल्मिता. अशें ह्या वंशावळींत सोगा स्त्रियेची नांवां आमी वाचलीं. आनी 5वी स्त्री जावन आसा मरी. तिचे तें कितें पाताक नातलें. आनी अशें जेजूच्या वंशावळींत ह्या 2.5 नांवां आसात. हांकां बगेवन मातेवान 3 पंगड केल्यात. म्हणजे अब्रामातावन दावीद राय म्हणसर 14 कुळयो. दावीद राय तावन बाबिलोनच्या बंदडे वेता म्हणसर एकोनिया राय म्हणसर 14 कुळयो. ताजे उपरांत बंदडेंत येवन फाटी येवन जुजे म्हणसर परतून 14 कुळयो. अशें 42 कुळयो आसात. हे बगेवन मातेव म्हणटा पळयत पुस्तकांत नंबर 7 एक वर्तो नंबर तो एक भगेवन नंबर म्हणून ताजें दोडतें 14 सांगात घालून हे 42 कुळयो ताणें बऱ्या तरेन केल्यात. लुकाच्या वांजलांत आमकां असली नांवां वाचूंक मेळटात. पूण लोक जुजे जावन सुरू करून आदाम म्हणसर वेता. आनीक लोक म्हणटा जेजू आदामाचो पूत. पूण मातेव ताच्या वांजलांत जेजू दाविदाचो पूत, दावीद आब्रामाचो पूत अशें ह्या वंशावळींत तपशील विवर आमकां दिता. ताजे पयलीं आमी वाचलें जुदान जाकोबान जुदाक दिल्लें तें बेसांव. कसलें बेसांव ताणें दिल्लें? तूं एका शिवा बरी. शिव कितें करता? फारोत रावून मनजाती धरून ताचें खाण तो हाडटा आनी शिवणेक आनी ताचे पिलांक दिता. तशेंच तूं एक ओर्तो मनीस. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले, नमस्कार करतले. आनीक तुजो रायाळ दांडो सांगाता तुजे सांगाता आसतलो. रायाळ दांडो म्हळ्यार हातांत व्हरची एक ल्हानसो दांडो की. जर तर वाटेर दुस्मान मेळ्ळे, मनजाती मेळ्ळी, तांकां जुशी मारूंक या तांचे तो बाचाव जावंक तांणी वापरचो तो दांडो, रायाळ दांडो. आनी तशेंच एक बेतकाटी. जर तर चलतना आदार जावन ती बेतकाट उपकारता. तशेंच वाटेर कितेंय जीवदाळ कितें आसल्यार वाट सरकी करून वेची ती. जर तर तुमी मस्साय म्हणल्या लोकांक पळयलां केनियांत आनी टांझानियांत ते आसात. ते तांणी तांचें काम जावन आसा गोरवांक सोरोवचें आनी ती हिंड काणून ते रानाक वेतात. तांचे सांगता हांवें मस्त वर्सां काम केलां. आनी तांच्या हातांत एक बेतकाटी आसा. तशेंच एक दांडो आसा. त्या दांड्याचे तकलेक एक ल्हानशी गांठ आसा. ते गांठीन एक मारल्यार पुरो ती मनजात मरता. प्रत्येक जावन मनजती तांच्या हिंडाक येता आसतना, बोकऱ्यांक या गोरवांक खावंक येता आसतना तांणी तांकां त्या दांडो घेवन
तांकां तांणी बचाव करचें. अशें जाकोबाच्या बेसांवांत हे 308 आपोवन आसात. म्हणजे तूं एक सिंवाबुरी, तुजो रायाल दांडो सांगत आसतलो, तुजी बेतकाटी कोणूच तुजे तां खाणून वचचे नात. हे सकट लक्षणां जावंक पावतात रायाल कुटुंबाच्या मालगाड्या पुताची. आनी अशें ही सकट लक्षणां जेजू ते आसात म्हणलें तें मागीर मातेव दाखोवन दिता. आनी अशी ही वंशावळ आमी वाचतना आमी कितें लिसांव शिकता. जेजूच्या त्या वंशावळेंत बरे मनीस आसले, खोटे मनीस आसले. त्या रायाच्या नांवां पैकी बरे मनीस आसले कोणूच नात. दावीद राय बरो आसलो जाल्यार ताणें फातर करून मागीर देवातां पयस केलो, फाटीं आयिल्लो तो. सलमान राय येदो व्हडलो बुद्धवन मनीस, ताणें मागीर बोंब्या पुजा करूंक सोबार तरांचे देव ताज्या गांवाक ताणें हाडले. आनीक मातेव म्हणटा दोग जाण राय ते कशे बरे आसले की जोशिया आनीक एकोनिया, दोग जाण राय मात. पूण सकट देवा विरोध तांणी पातकां केली, ते खुनीगार आनी अशे पातकी मनीस. पूण सर्वेस्पर देव तांकां सगळ्यांक बरें करूंक आनी ताच्या पुताक ह्या वंशावळींत धाडन सगळी वंशावळ तो नितळ करता, बरें करता. आनी अशें जेजूच्या वंशावळींत आमी वाचता, आमी चिंतून पुरो देवान कित्याक जेजूक एका ग्रेस कुटुंबांत जल्मूंक दिवंक ना. ह्या जेजू कित्याक सर्गार्थान आंज बिडव्यांनी सकयल घालूंक ना. जाल्यार मनशापूण घेवंक, मनशा मदें जियोंक ह्या पातकी सैमाच्या मनशा कुटुंबांत तो जल्मलो, वाडलो आनी मनशा संगी तो बसलो. जेजू भोवती घेत आसतना लोकां मदें आसलो. लोकी सकट पातकी जावन आसलो, तांच्या मदेगांत वो उबो आसलो. आनी जुआन बाप्तीस्त म्हणटा अळे तुमचो सोडून दर तुमचे मदें उबो आसा, तुमी ताका नेणात. अशें जुआन बाब ताजे विशीं उलयता. अशें म्हणटना जेजूकी ह्या वंशावळींत एक स्थान मेळटा आनी जेजू मारिपाक ही वंशावळ भाग्यवंत जाता. तर आमी आज नोवेनाच्या पयल्या दिसा ही वंशावळ आमी वाचतना कशें जुदाक दिल्लें तें बेसांव जेजू मारी परिपूर्ण जाता आसतना आमी कसलें लिसांव शिकचें. वय मोगोशा भाव भयणीनो, जेजू उपरांत बरे मनीस खंय आमकां पळोवंक मेळो नात. जेजू कडेन 12 आपोस आसले, तांचो एकल्यान पेद्रून जेजूक नेगार केलें. पेद्रून पावलूक विंचलें, पावलूनी पयलें सोबार क्रिस्तांवांक धरून तांकां जुलूम केल्लें. पावलून मागीर तिमोथी विंचलें, तिमोथीन हेरांक विंचलें आनी अशें क्रमेण पुवी सभा वाडून आयली. अशें आमकांय देवान विंचलां. आमी सर पातकी मनीस जाल्यार देव आमकां विंचता, आमकां एक मिसांव दिता आनी आमकां तें मिसांव जारी करूंक एक आपोवणें दिता. कशें जेजून ताच्या आपोस्तलांक विंचून एक मिसांव दिलें गे, तसलेंच मिसांव आमकांय आज देव दिता. तें मिसांव आमी स्विकार करचें. देवाचें येवजण कितें म्हणलें तें आमी नेणाव, पूण हर एक दिसा देवूच आमच्या मतीक उजवाड हाडन ताजें येवजण कितें म्हणलें तें आमकां तो दाखयता. दुसरें आमचें तें आसा जाय थोडी सोंसणीकाय. आमी चिंतून पळय थोडे आमी भाग्यवंत मनीस, सभा जाण आमचे बरे नात, ते पातके मनीस ते मिसांव आसतना मागणें करिनात, तशें करिना अशें करिनात म्हूण आमी ताका समाजीतान पयस दवरूंक पुरो. पूण देव तांकां पयस दवरिना. देव सोंसणीकाय दाखयता, सोंसून व्हरता. तशेंच आमकांय तो सांगता सगळ्यांक हांवें विंचलां, त्या देखून तुमी तांकां पातकी मनीस म्हूण तांकां भिल्लो दिनाकात. बगार तांकांय एक मिसांव आसा, ते एक दीस बरें जातले. तांचे ते तुमी सोंसणीकाय दाखया, दयाळ दाखया आनीक तांकांय तुमी बरें करा.
तांकां तुमचे जिविता मारिफात उजवाड दिया आनी तुमकां मेळ्ळो क्रिस्ताचो उजवाड तांकांय तुमी दिया. अशें आमकां एक लिसांव मेळटा. म्हणजे हेरांतय आमी सोंसणीकाय दाखय जाय, दयाळ दाखय जाय. ते बरे मनीस न्हय जाल्यार आमी तांकां सोंसणीकाय दाखय जाय, दयाळ दाखय जाय. आनी अशें आमकां दिल्लें मिसांव जेजूच्या जल्मा मारिफात आमी तें स्विकार करन म्हाकाय एक मिसांव दिलां, म्हाकाय एक देवाचें येवजण आसा म्हणलें तें आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. कशें जेजूच्या वंशावळीन बरे मनीस आसले, खोटे मनीस आसले, तशेंच आतांय बरे मनीस खोटे मनीस आसात. पूण आमकां सगळ्यांक देव आपयता, आमकां सगळ्यांक मिसांव दिता, आमकां सगळ्यांक आमचें येवजण पूर्ण करूंक आमकां तो धैर्य दिता. तर आमी जाता तितलें प्रयत्न कर जेजूच्या येण्यार तयारी करनासतना आमचे मिसांव आमी हातीन घेवन आमचें येवजण जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या खातीर ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमचें मिसांव कसलें म्हणलें समजूंक आनी घेवंक मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाकन मैमेक आनी आमच्या केतू स्वभावाक श्रेयस्पोर म्हूण मागीर. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुज्या सभेची देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गटाय आमकां मेळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर काळेनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान हांव वारमायेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें पयले येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या चड दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन
आमी निरंतर गायता. बापा तूं करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नवें दिन वचलो, ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सस्ने खरराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशे बसत तें वरवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. Bavar to so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुनर्वर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतुलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तुका वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे मागीर सांगाती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दर मतेन जोर कळीन तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडून मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्यार चवथी पुदली महिमा तुजी नचार. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी आतां सिवंक वेता ती आमचेर जडती आनी केस धाडिना जावं, पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावंसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्याक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव चड वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन.
तुझ्या मुखात आम्ही किंचात राहूया येशूसान सई सोडया येशूया तू येशूया धुळ्या गिडार येशूया आता काळोख मोजो लावला सुखावते म्हाका सुरू येशूया तू येशूया दुर्वेची दातार येशूया तुझ्या कोपान म्हाका रिको सुखीच्या सुखा पावो प्रार्थुया खोनवळ्या बापा तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान फातकांतली आमी सुटोवंक आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सदपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दायकन बसात जेजू बाळकाचे फेस्त जेजू बाळकाचे वार्षिक फेस्त आनी ह्या फेस्ताक तयारी जावन जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 13 तारखे म्हणसर हांगासर 9 दिसांची नोवेनाची मिसां आसतली आनी जेजू बाळकाचे दबाजीक फेस्त जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर ह्याच देव मंदिरांत दबाजीक रितीर आमी आचरण करतले येवच्या ब्रेस्तारा म्हळ्यार डिसेंबराचे 26 तारीख हांगासर मिसा ह्या परी आसतली सकाळींची 6 वरां तावन दनपारांच्या 1 वरां म्हणसर मिसा आसतली दनपारा उपरांत हांगासर मिसा आसची नात त्या देखून येवच्या ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरार मल्याळम मीस 5 वरार इंग्लीश मीस 6 वरार कोंकणी मिसा आसची नात आनी त्याच दिसा सांजेर क्रिस्मसाचे दबाजीक फेस्ताचे मिसाक तयारी जावन सांजेर 7 वरार कॅरल सिंगींग ताजे उपरांत 7:30 वरार क्रिस्मसाचे दबाजीक मीस आसतले हर एक वर्सा आमी परगड करची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी ह्या वर्सा परगड जाल्या ह्या वर्सा बायबल डायरींत हेर दिसाची सगळे वाचपां किर्तनां उद्गार आनी वाजेल त्या दिसाची मिसाची मागणी हेर दिसाक मागणी आनी सामाजीक रितीची मागणी वाचपांचेर मुठवून नियाळ सकाळींचो नियाळ हर एक दिसा सांता भक्तांची वळख सालती मागणी आंबोरी तेर्स मोरयमायक तशेंच सांतांची नोवेनां बाळक जेजूक विविध संदर्भार मागची मागणी ही सर्व ह्या वर्साच्या बायबल डायरींत आसतली ह्या वर्सा
कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी कोंकणी भाशेंत कन्नडा भाशेंत आनी इंग्लीश भाशेंत आमी प्रगट केल्या आनी ह्या बायबल डायरीचें मोल जावन आसा 150 रुपये. आमच्या स्टॉलांत विक्रीत आसा तशेंच 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत इगर्ची भायरी विक्रीत आसतली. तुमी घेयात आनी दुसऱ्यांकी ही बायबल डायरी वापरूंक शिकयात. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी जेजू बाळकाचें नवेन करया. जेजू बाळकाचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या संगता रावन समोजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो येस जावन जियेलो सर तरेच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतां ताच्या भोवेत बाळपणांत हो मनशा थंयसर गरजांनी तो पावता. प्राग जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची चोर ते समा बाळू जेजूच्या पांयां तळा दवरया. प्रत्येक जावन विनोल सल्डाना ह्यो 13 वर्साचो भुरगो कॅन्सर रक्ताच्या कॅन्सर पिडेंत उलवलता ताचे पासून आमी मागया. सांगाता म्हणया ए बगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजय पेतरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव देव उखल्लो आसता. तुका पातणी उलो म्हटलें सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवी जावन तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. ग्रास आमकां नेमके चुकल्या आमी शिका आनी आमकां ताळ्यान बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपे मृले सुमी तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरे देवाज मे अमाप्या कातरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो मान बरे कृपे मृले सुमी तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरे देवाज मे अमाप्या कातरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जेलो मान बरे कृपे मृले सुमी तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरे देवाज मे अमाप्या कातरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल नायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल नायक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाक मागणे. यो जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकूच दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजेतलें बिरमोतीं बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नितल्या उतरेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे सर कस्त आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान केल्ल्या सर उपकारांक आमचे मोती दाटोवन ताका आमी अर्गां दिवया आनी सांगाता म्हणया ये बो उद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवळ उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर निघाल्या. तूं संवसार देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाची म्हाजी मारिफात तुजे सगळे विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुजे भाव मान दिवून दी आनी तुजे कोणाक देवीक मजत जोडून दी. सर सती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावोन तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावोन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मा सवे जियेतान रास करता ससनाच्या ससनाक. पिडेस्तां खातीर मागणें.
प्रार्थुया. सुम्या जेजू बरें करीत आनी सगळ्यांच्या पिडा शिडाक काडीत तूं गेलोय. तुजे लागीं खालतेपणी आमी मागता. ह्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर बोळेपणान तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां घटाय आत्म्याची तिरासण खंती दुखीनी सोंसणीकाय भलायकेची देणें दी. ह्या परी भाव भयणीच्या एकवटान परतून येवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. आम्ही ताची गोवी जावं तूं आमची गोवी जालो. आमकां वयर उबारू तूं पाताळाक देवलो. पाताळांत सुटोवच्या बलयेची शिळी जालो. देवपुनांत वांटो घेवन देवमुनी सांबाळलो. जेजू बाळका तुवें म्हाका तुज्या सैमाक बदलाका. जेजू बाळका तुवें म्हाका तुज्या सैमाक बदलाका. मुखार पुत्रास अंकवारुये आशीर्वाद आमकां. करून आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे